सर तुम्ही एक स्टेटमेंट केला की पेड न्यूज आणि रिगार्डिंग पत्रकार त्या संदर्भात तुमची क्लॅरिफिकेशन. एक गोष्ट हांव मान्य करता की हांवें हो जो स्टेटमेंट जो केल्लो आसा तो जनरलायज म्हळ्यार सगळ्यांक उद्देशून हांवें स्टेटमेंट करूं ना. एखादो तो व्हिडिओचेर तसो गेलो आसपाक शकता, पूण आज हांव क्लॅरिफिकेशन करता की जें कितें पत्रकारांक आज म्हज्या स्टेटमेंटान जो हर्ट जाल्लो आसा, आय रियली एक्सप्रेस माय रिग्रेट विथ प्रोफाउंड सेन्स दॅट हे फक्त जनरलायज करनासतना हांवें तुमी कोणीन तो मनार घेवचो न्ही आनी ज्या तरेन म्हजेर खुबशे आरोप केल्ले आशिल्ले ते आरोपाचें खंडन करता आसतना हेजे पयलू म्हजेर आरोप जाल्ले आशिल्ले पत्रकार माध्यमांतल्यान म्हाकाय जेन्ना बातमी जेन्ना छापता तेन्ना म्हाका जेन्ना कळटा की आपणीन बातमी धाडूना आनी कोणीन धाडल्या अशें जेन्ना कळटा त्या वेळाचेर मनशाक हो एक वेगळे वेगळे विचार मनशा भितर येता आनी त्या अनुशंगान हांव जेणीन हें कृत्य केल्लें आहा किंवा विशय खंय आयलो म्हाका तांच्यांनी सहकार मंत्री म्हणून म्हाका ह्या हितून भितर टार्गेट केल्लो आहा आनी खरोखरूच विनाकारण टार्गेट केल्लो आसा. ऑलरेडी बीपीकेच्या संदर्भात कंप्लेनंट आशिल्लो, कंप्लेनंट नासतना हो जजमेंट दिल्लो आसा अशें म्हजेर आरोप केले नंतर हे काही गोष्टी आमी उलयलेल्यो आसा. पूण हो जो आसा तो वेगळ्या वेगळ्या 2-3 पेपरांनी म्हजे कडेन हें आसा की मडकय वार्ताहर, फोंडा प्रतिनिधी आनी फोंडा वृत्त संस्था अशें कितें आसा. हांव ह्या सगळ्या गोश्टींतल्यान ज्यो काही गोष्टी हांवें तो शब्द सगळ्यांक न वापरता, पूण हांव एकूच गोश्ट सांगता की पत्रकारांनी हांव सदांच पत्रकारांक प्रेस करीत आयिल्लो आहा. पत्रकार हे लोकशाहीचो चवथो खांबो हो खंबीर आनी खणकर आसपाक जाय हे सुद्दां सगळ्यो काही गोश्टी हांव सांगता. पूण तातूंतल्यानूच वेगळे वेगळे काहीशा पत्रकारांक लागून दुसरे पत्रकारांक हें दुख्ख जाल्लें आसा. त्या बद्दल हांव परत एकदां म्हगेलें हें करता की हो जो विशय जो आसा तो सगळ्या पत्रकारांक नसून ठरावीक पत्रकारां खातीर जो आशिल्लो अशें हांव मान्य करता. तुम्ही मानता की असे ठराविक पत्रकार असा पेड न्यूज करून बातमी छापते. आता पेड न्यूज करून बातमी छापपी आसात का ना आसतात ते ह्या बातमी वयल्यान समजवणाऱ्या मनशाक ते समजलेलें आसतलें. कारण फटींग जेन्ना बातमी जेन्ना पेपरांनी येता त्या वेळाचेर आमचे काही गोष्टी से असतात आनी हें म्हाका फर्स्ट टायम जावना. म्हाका अशें कितलें, कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हांव एका चळवळींतल्यान आयिल्लो मनीस आनी चळवळींतल्यान जेन्ना येता जेन्ना नवी नवी तरेचे आरोप जेन्ना आमचेर करता कोणाचे राजकीय दृश्टीन आनी त्या राजकारणात जर हे जर पत्रकार जर बळी जर पडटा जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आज पासून थांबपाची गरज आसा. म्हजो पत्रकारांकूय एक मेसेज आसा की हांव जेन्ना वेळाचेर काही गोश्टी उलयता त्या वेळाचेर हांव सगळ्यांक सांगता की बाबा हांव विचारता पयलो ही सुद्दां ती रियलिटी जी आसा. हांवें फोंडा फोंडा प्रतिनिधीक हांवें फोन करून विचारलेलो, म्हाका उत्तर मेळ्ळें की अशें बाबा हांवें ही बातमी धाडूना. आनी त्या वेळाचेर ही धाडूना तेन्ना हांवें जेन्ना हेड ऑफिसाक हांवें विचारलें त्या वेळाचेर हांवें सांगलें की बाबा अशें अशें आसा. ताणीन सुद्दां मान्य केलें आसा ही अशी बातमी ही चुकीची बातमी आसा. तुजी कितें प्रतिक्रिया जी आसा ती प्रतिक्रिया तूं धाड, आपण तुजो रिपोर्टर धाडटा. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी सांगिल्ल्यो आसात आनी म्हाका दिसता तुवें जो प्रश्न केल्लो आसा तो सगळेच पेड आसात कितें आसात त्या पत्रकाराक खबर आसतलें. पूण हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की जे एका पत्रकाराक लागून बाकीच्यांक जो म्हज्या स्टेटमेंटाचो जो आक्षेप घेतिल्लो आसा त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. बाकीच्यांची इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां. गोंय युनियन ऑफ जर्नलिस्टाचे वतीन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर तशेंच आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे हांकां मेळ्ळे इतल्याच खातीर की तांच्यांनी कांय दीस तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. ज्या व्हिडिओंतल्यान ताणें पत्रकारांचेर आरोप केल्ले. ताणें अशें म्हटलेलें की पत्रकार हे आतां पत्रकार जाल्या. खुबशे पत्रकार पेड न्यूज करता, तांकां फेक रॉंग न्यूज फीड करता आनी तशें येता. सो आमी हेची दखल घेवन वी हॅड रिटर्न टू द मिनिस्टर ओके आनी वी हॅड सीक हीज एपोलॉजी ऑन दीस. सो त्या संदर्भान आयज आमी तेंचो अपॉयंटमेंट ताका मेळ्ळें आनी आमकां वी रियली थँक द मिनिस्टर की तांकां तेंची चूक समजली, तांकां जाणीव जाली आनी ही हॅज रिग्रेटेड ऑन दीस इश्यू. So one more thing, last time also we have seen the same thing like Vijay Sardesai in one of the press conferences he said, "Okay, note down what I'm saying." How you react for that? No, we already reacted on it. आणि फॉर्म स्टँड घेतलेलें आसा आणि क्विक स्टँड घेतलेलें आसा आनी सगळ्यांनी तूं म्हाजो हें म्हणटा पळय विजय सरदेसाय तेणी अपॉलॉजी मागिल्ली आसा. आतां मी पत्र दिल्लें काल सांजचें म्हणजे आफ्टर 2 o'clock आणि व्हेरी क्विक रिस्पॉन्स हे घेवन आयज सकाळी आमकां आपयलें. रियली थँक्यू टू द मिनिस्टर बिकॉज ताणें इतलें ताकाय दिसलें आसतलें की
मे बी स्लीप ऑफ टंग कितें जावन तशें जालां आसतलें. But 3 instances back to back. Yes, yes. How you see for that? No. About the future, I mean to say. Future, see, जेन्ना we as a union, union of journalists, we are there to safeguard the rights, of journalists, and that is what we are doing. कोणाचेर कसलो आरोप जालो, प्रत्यारोप जालो, कोणाचेर अन्याय जालो, आमी हांगा घट आसा सगळे. We have backing of nearly 350, members, journalists working in different areas, electronic media म्हण, तुजे print media म्हण. So आमी आसा हांगा, whatever कितेंय येवनी, we are there to face it.